नमस्कार योगकार गोवा टुडे राधिका कामत सातोस्कार सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. गोयच्या बऱ्या फुडारा खातीर त्यागाची तयारी फातोड्ड्या मॉडेल गोय भर जाय विजयाचे मडगांवा एंट्रीचे शिनाल हेरा वांगडा बीजेपीचो दयानंद मांद्रेकारूय विजयाच्या वाडदिसाक. डेंटल कॉलेजीत चलयांच्या बाथरूमातले व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करपाच्या कथित प्रकरणाचो सुशेगाद तपास संशयिताच्या मोबायलाची अजून फॉरेन्सिक ना साक्षीदारांची जबानी उरल्या. मलप्रभे वयलो तात्पुरतो बांदिल्लो पूल पावसाच्या नेटार व्हावलो. चोल्लाच्यान वचपी गोय बेळगांव रुटावयली येरादारी जांबोटी खानापूर रुटान डायवर्ट. पावस सोंपा मेरेन काम जायत कशे दिसना. केदारनाथ हेलिकॉप्टर अपघातात 7 जण सोंपले. फातोडेर अपघात हेलिकॉप्टरात आशिल्ले 6 यात्रेकरू धुके आशिल्ल्यान अपघात जाल्ल्याचो अदमास. पुण्या फुटब्रिज मोडून 20 व्हांवले. गोयात धर्मांतरणा उपरांत वेगळी संस्कृती आयल्या अशें भासोवन पोर्तुगीज संस्कृतीचो प्रचार केलो. सुभाष वेलिंगकाराचे वादग्रस्त विधान मराठी शाळा सरकारान उडयल्यो बंद वेलिंगकाराचो आरोप. अहमदाबाद जाल्ल्या भीषण विमान अपघाताचो चौथो दीस. आता मेरेन 31 जणांची DNA टेस्ट. 14 जणांच्यो बॉडी दिल्यात तांचे फॅमिली कडेन. आदलो मुख्यमंत्री रुपानीची कूड फॅमिलीच्या स्वाधीन. आणि फर्मागुडीर रस्त्याचे बाबत काम वचत थंय फोणकुलां. फक्त 2 म्हयने जाले हॉट मिक्सिंग केला. कंत्राटदाराच्या कामाचेर प्रश्नचिन्ह. गोयच्या बऱ्या फुडारा खातीर कसलोय त्याग करपाची तयारी आसा. फातोड्ड्या मॉडेल पुराय गोय भर जाय वाडदिसाच्या कार्यावळीक उलयतना विजय सरदेसायाचे राजकी शिनाल. मडगांव येतलेच दिगंबराकय शिटकावणी. वाडदिसाच्या कार्यावळीक हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यां बरोबर बीजेपीचो दयानंद मांद्रेकारूय माचयेर. गोंयकारां खातीर त्याग करपाची आपली तयारी आमदार विजय सरदेसायाचे वाडदिसार राजकीय शिनाल. फातोर्डा मॉडेल म्हणून जो कितें केल्लो आमी जो तुमचे खातीर हांव करूंक पावलो आनी शेतकाराची 1 स्क्वेअर मिटर जमीन हांव टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो 1 स्क्वेअर मिटर शेती जमीन आमी फातोर्डा मतदारसंघात कन्वर्ट करूंक ना. भंडारी समाजा खातीर जे म्हणल्यार कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून तांचो डिमांड आहा. हो डिमांड काडिल्लो हांवें तेन्ना एकूय भंडारी समाजाच्या आमदारान म्हाका सपोर्ट करूंक ना. आनी ओपोजिशन जेन्ना थंड जाता तेन्ना लोकशाय मरता आनी एक लोकशाय मरूंक दिवंक जायना. फुडें पावल्या आमी फ्युचर रेडी आहा. आमी दुसऱ्या मतदारसंघा परस 10 वर्सां फुडें आहा. हो फातोर्डा मॉडेल हो जर फातोर्डा यशस्वी जावंक शकता जाल्यार हो गोंयाक कित्याक न्ही जाल्यार गोंयच्या लोकांचे खरे प्रॉब्लेम खरे इश्यूज सोडोवपाची गरज आहा. जाल्यार आमी मडगांव येतलेच आमी हें काम रातान घेतलेच आनी लोकांक जाय ते कॅन्डिडेट घेवन घेतले. हो आतां एकवट घडोवपा खातीर सॅक्रिफायस करपाक तयारी आसूंक जाय. म्हाका सॅक्रिफायस करपाक तयारी आहा. सॅक्रिफायस करूं येता कितेंय सॅक्रिफायस करूं येता गोंयच्या खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर गोंय राखपा खातीर. पूण गोंय म्हणटा तें आमी हातान घेवचें पडटलें. पीपल वील हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा. गोंय फुडें व्हरपाक सगळीं ऑप्शनां आमकां ओपन आसात. कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान विजयाक व्हिडिओ काढून परबी दिली. I am told that you are celebrating a birthday. I wish you all the best. May God give you good health and prosperity and good power to you with the Congress Party. विजयाच्या वाढदिसाच्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आणि समाज वावुरप्यांनी हाजेरी लायिल्ली. बीजेपीचो दयानंद मांद्रेकारूय विजयाच्या वाढदिसाच्या कार्यावळीक माचयेर आशिल्लो. विजयाक येणारो काळ वो बरो येवचो एक अशा नेतृत्वाची या राज्याक गरज आहा. ते गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव
दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डेंटल महाविद्यालयातल्या चलयांच्या हॉस्टेलांतल्या बाथरूमांतल्या व्हिडिओ काडपाच्या कथीत प्रकरणाच्या केसींत म्हयनो जायत आयलो तरी प्रोग्रेस दिसना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण पुलिसेन आजून त्या संशयीत स्टुडंटाचो मोबायल फॉरेन्सिकाक धाडिल्लोच ना. कॉलेजीची पॉश समिती प्रकरणांची चवकशी सुशेगाद. कॉलेजीन दुबावीत विद्यार्थ्यांक 6 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड केला. 19 मेयाक डेंटल कॉलेजीच्या एका फायनल इयर स्टुडंटाक चलयांच्या हॉस्टेलाच्या बाथरुमा भायर धरलो. तो बाथरुमाच्या खिडकेंतल्यान व्हिडिओ काडटालो म्हूण दुबाव. त्या वेळार एक चली स्टुडंट बाथरुमान आशिल्ले. केशीत आतां मेरेन कितें जालां तें अशें. चली स्टुडंटांनी बोवाळ केल्या उपरांत तो चलो स्टुडंट गटारांत लिपून रावलो. धरल्या उपरांत आपूण थंय सदचो येवपी म्हूण त्याच स्टुडंटान सांगलें. आनीक एका चलयेन 2 दीस पयलीं ताका त्याच जाग्याचेर पासयो मारतना पळयल्लो. त्या संशयीत स्टुडंटान ह्या पयलीं बाथरुमांत आशिल्ल्या चली स्टुडंटांची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतालो वा तांकां बाथरुमांत आसतना पळयतालो काय म्हूण चली स्टुडंटांक हुस्को. स्टुडंटांनी आनी गार्डांनी ताका धरून मोबायल वॉर्डना कडेन दिलो. वॉर्डनान फोनाची गॅलरी तपासून काय ना म्हूण मोबायल परत दिलो. चलया स्टुडंटांनी पयलीं डिना कडेन कागाळ केली. वॉर्डनान मोबायलाचें फॉरेन्सीक एनालायसीस करपाची मागणी केली. फॉरेन्सीक एनालायसीस करपाक FIR गरजेची आशिल्ल्यान भुरग्यांनी गर्ल्स हॉस्टेलाच्या नांवान आक्षे पुलिशेंत 23 मेयाक कागाळ केली. घडणुकेच्या 4 दीस उपरांत सद्याक त्या स्टुडंटाक सस्पेंड करून घरा धाडला. पुलिशेन 29 मायाक म्हणजे FIR जातकीच 6 दिसांनी ताचो मोबायल जप्त केला. कॉलेजीची पॉश म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हरेसमेंट समिती ह्या प्रकरणाची चवकशी करता. सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण त्या हॉस्टेलाची चलया विद्यार्थी तपासाच्या स्पिडीचेर सातीस वेदनात. ताकाय कारणां आसात. त्या चल्याक स्टुडंट आनी गार्डांनी धरल्या उपरांत आपूण थंय मोबायलाचेर उलोवपाक सदांच येवपी म्हूण ताणें सांगलें. हीच गजाल पुलिशेन विचारल्या उपरांत ताणें आपूण सिगरेट ओडपाक गेल्लो म्हूण सांगलें. चलयांच्या बाथरुमाच्या खिडक्यो मोडल्यात. कोणूय भितर सहज पळोवपाक शकता. तो स्टुडंट रातचो सदांच थंय कित्याक येतालो म्हूण दुबाव. चूक करूना जाल्यार स्टुडंटांनी आवाज केल्या उपरांत तो गटारांत वचून कित्याक लिपलो. त्या स्टुडंटान डिनाक माफी पत्र दिला. तातूंत आपूण अशी चूक परत करचो ना म्हूण सांगला. केशीक वाडटा 12 विटनस आसात. मात पुलिसांनी आजून मेरेन 2 विटनसांचो फोनार स्टेटमेंट घेतला. बाथरुमांत आशिल्ल्या चली स्टुडंटान भायर आशिल्ल्या त्या स्टुडंटाक पळोवंक नाशिल्लो. पुलीस म्हणटा विक्टीम कोण तें स्पश्ट ना. केस हॉस्टेलाच्या नांवान जाल्या. कॉलेजीच्या समितीन चवकशी सुरू केल्या. मात म्हयनो जायत आयलो तरी अर्द्यापासून विटनसांची जबानी घेवंक तांकां आजून शक्य जालें ना. समिती विटनसांची जबानी घेता तेन्ना तो स्टुडंट थंय हजर आसता म्हूण कळटा. त्या सुवातीचेर CCTV आनी लायटी ना. सद्याक कॉलेजीन त्या बाथरुमाच्या मोडिल्ल्या खिडक्यांचेर तात्पुरते बोर्ड मारून कव्हर केला. GMCत मंत्र्यान एका दोतोराचो उतरांनी अवमान केलो म्हूण मोठो बोवाळ जाल्लो. दुसऱ्या वाटेन GMCच्या कुशीक आशिल्ल्या डेंटल कॉलेजीच्या चलया स्टुडंटांचेर आशिल्ल्या ह्या अरिश्टाचेर संबंधितांचे फावो तशें लक्ष पडलाशें दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मलप्रभा न्हंयेचेर तात्पुरतो बांदिल्लो पूल राती पावसान व्हांवलो. गोंय बेळगांव रुटावयली येरादारी जांबोठी खानापूर रुटान डायवर्ट केल्या. मलप्रभे वयल्या नव्या पुलाचें काम सद्याक सुरू आसा. वेवस्था म्हण दुसरो पूल बांदिल्लो. उदकाच्या नेटार तो एका वटेन व्हांवलो. दुसऱ्या वटेन खंय फोंड पडला. पावस सोंप मेरेन पुलाचें काम जायत कशें दिसना. खानापूर तालुक्यात कालपासून जोरदार पाऊस पडत असल्या कारणान मलप्रभा नदीची पाणी पातळी वाढिल्ली आसा. तेका लागून चोरला बेळगाव या मार्गाचेर कुसमळी लागीं जो मलप्रभा नदीचेर नवीन पूल बांदपाचें काम चालू आसा. त्या पुलाच्या सायडीक जो तात्पुरतो ब्रिज बांदिल्लो मातीचो तो ब्रिज रात्री व्हांवून गेल्या कारणान ह्या मार्गाली जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे बंद केल्ली आसात आनी पर्यायी मार्ग म्हणून ही वाहतूक आसा ती जांबोटी खानापूर या मार्गे वळयल्ली आसात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक हे जे ब्रिज आसा ते ब्रिज मान्सून हंगाम सुरू जावच्या आदी पूर्ण करपाची सूचना केली. मात्र मान्सून हंगाम सुरू जालो तरी या ब्रिजाचे काम अर्धवट आसात. एके सायडीन हो जो तात्पुरतो ब्रिज व्हांवून गेलात आनी दुसऱ्या बाजू म्हटल्यार जे ब्रिजाचे काम आसा नवीन ते अर्धवट आसात. तेका लागून ह्या पावसाळ्यात जो व्हांवून गेलो ब्रिज आसा तो दुरुस्त करपाक ची शक्यता खूप कमी आसा. कारण पावसाक लागून ह्या मलप्रभा नदीत पाण्याची पातळी खूप आसता. तेका लागून आता पाऊस संपा पर्यंत तरी हो ब्रिज आसा तो दुरुस्त जावपाचो ना. तेका लागून जे नवीन ब्रिज सुरू जाय पर्यंत ह्या मार्गावयली जी वाहतूक आसा ती वाहतूक बंद जातली आनी पर्यायी मार्ग म्हणून ह्यो पूर्ण पावसाळो सगळ्या वाहतूकदारांका जांबोटी खानापूर ह्या मार्गाचो अवलंब करपाक
लागतलो. पुरोडा खातीर प्रमोद फोंडे. केदारनाथ गुप्त काशींत जाल्ल्या हेलिकॉप्टर अपघातांत 7 जाण सोंपले. फांतोडेर अपघात जालो. सोंपिल्ल्या मदीं 6 यात्रेकरू आनी एका हेलिकॉप्टर पायलटाचो आस्पाव आसा. धुके आशिल्ल्यान अपघात जाला आसूये म्हण अदमास. सद्याक हेलिकॉप्टर सेवा बंद केल्या. दुसऱ्या एका घडणुकेंत पुण्या इंद्रायणी न्हंये वयलो फुटब्रीज कोसळ्ळो. 20 जाण व्हांवल्यात म्हण म्हायती. गोंयांत धर्मांतरणा उपरांत वेगळी संस्कृती आयल्या अशें तेन्नाच्या फुडाऱ्यांनी केंद्रांत सांगून पोर्तुगीज संस्कृतीचो प्रचार केलो. प्राचार्य सुभाष वेलिंगकाराचें विधान. गोंयच्यो सरकारी मराठी शाळा सरकारान बंद उडयल्यात. शाळा खाजगी संस्थांक दितात. वेलिंगकाराचो आरोप. पेडण्या मराठी राज्यभाषा निर्धार समिती मेळाव्याक तो उलयतालो. पोर्चुगीज काळा उपरांत गोंयांत आयिल्ले संस्कृतीचेर प्राचार्य सुभाष वेलिंगकाराचें महत्वाचें विधान. गोयची अस्मिताय आहे जे पंडित जवाहरलाल नेहरूंना पढवण्यात आलं त्यावेळी इथल्या पित्यांनी त्याला पढवलं की इथे अमुक पर्सेंट एवढे हे लोक राहतात. म्हणजे हिंदू ही मायनॉरिटी आहे आणि ख्रिश्चन ही मेजॉरिटी आहे आणि वेगळ्या पद्धतीची संस्कृती आहे. गोयची अस्मिता ही किती सुंदर आहे. ती अस्मिता जी आहे गोयची म्हणजे संस्कृती ती पोर्तुगीजांनी इथे 450 वर्ष राज्य केलं आणि त्यांच्या राजवटीत त्यांनी धर्मांतर केली आणि त्या धर्मांतरानंतर जी एक मिलापाची विलोभनीय संस्कृती तयार झाली ती गोव्याची संस्कृती आहे. अरे त्या संस्कृतीला मी बलात्कार संस्कृती म्हणतो. विकृती होती ती पोर्तुगीजांनी आपल्यावर लादलेली. म्हणजे अनेक म्हणजे आपल्यातलेच बांधव त्यांनी बदलले. त्यांचे नुसते बदलले नाही, धर्म नाही बदलला, त्यांची वेशभूषा आचार विचार सगळी पद्धती बदलली. म्हणजे त्यांची अस्मिता एक त्यांचं रूपांतर केलं. गोयच्या सरकारी मराठी शाळा सरकारान बंद पडयल्यात. शाळा खाजगी संस्थांक दितात. वेलिंगकाराचो आरोप. बालरथ जे देण्यात आलेले आहेत सरकारकडून त्याच्यामुळे सरकारी शाळांची संख्या घटत आहे. हे एक केवढा शोध लागला या तज्ञानं. मग ते प्रायव्हेट शाळा खाजगी शाळा ज्यांना परवानग्या मिळाल्या त्याच्यामुळे सरकारी शाळा बंद पडत आहेत हे सांगायला लागले. अरे तुम्ही धडाधड भाऊसाहेबांनी निर्माण केलेल्या सुमारे 1000 पेक्षा जास्त शाळा, शशिकला ताईंनी भर घातलेल्या आणखी 250 शाळा यांची संख्या तुम्ही 700 वर म्हणजे अर्ध्या खलास केल्या तुम्ही. सरकारला त्या चालवायच्या नाही. सरकारला बेजबाबदारपणे याच्यावर त्याच्यावर ते खापर फोडून या शाळा बंद करायच्या आहेत आणि वेगवेगळ्या संस्थांना द्यायच्या आहेत असा आरोप मी करतो सरकारवर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अहमदाबाद जाल्ल्या भीषण विमान अपघाताचो 4थो दीस. आतां मेरेन 31 जाणांची DNA टेस्ट करून 14 जाणांच्यो बॉडी तांच्या फॅमिली कडेन दिल्यात म्हण म्हायती मेळटा. गुजरातचो आदलो मुख्यमंत्री विजय रुपानीची बॉडी फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्या. ब्रेस्तारा दनपारा जाल्ल्या अपघातांत विमान आनी हॉस्टेलांतले धरून 260 मायज लोक सोंपिल्ले. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. नव्यान हॉटमिक्स केल्लो फर्मागुडी वयल्या रस्त्याक फोंडकुलां. अपघात जावये म्हण हुस्को. 2 व्हिलरकारांक रस्तो सारको रिस्की. बाबत कामाचो नियाळ घेवन कंत्राटदाराकडच्यान फुकट काम करून घेतले अशें मुख्यमंत्री फाटल्या कांय प्रकरणांनी उलयल्लो. ह्या रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाचेर प्रश्नचिन्ह. नवे रस्ते पूण इशू तोच. हालींच हॉटमिक्स केल्ल्या नव्या रस्त्यांनी फोंडकुलां. पावस सुरू जाल्ल्यान फक्त 2 म्हयने जाता थंय आसात पूण रस्त्याक पडिल्ल्या फोंडकुलांचो आंकडो वाडत आसा. आमी सध्या आसा फर्मागुडी हांगासर आनी हांगासर हालींच जो रोड वायडनिंगाचे काम आसा ते हांगा जाल्ले. पूण सध्या आमी पळोवपाक शकता की पावसाचो सीझन जसो चालू जालो तशे ह्या नव्या रोड वायडनिंग जो हांगासर केल्लो
त्या रस्त्याक हांगासर ऑलरेडी जे पॉट होल्स आसा ते पडपाक लागले. खूबदां आमी स्टेटमेंट्स अशे आयकता की गोंयान हालीं चड पावस पडटा म्हणून हे पॉट होल पडटा, पूण सध्या आमी जर पळयत जाल्यार तितलोसो पावस पडना. आणि आताच्यानूच हे जे नवे रस्ते केल्या हो एक्झाम्पल आतां जाल्यार आतां कितें एक्सप्लेनेशन आमकां कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटले ते आमकां आयकपाची गरज आसा. जे डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आसा, रोड हायवे जे नॅशनल हायवे आसा ते डिपार्टमेंट काय जो कॉन्ट्रॅक्टर जो हे काम करता, कारण कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे काम असता की जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता ते सारक्या दर्जाचे जाला काय ना हे पळोवपाचें काम असता. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी असता की आपल्याक जे काम दिला ते आपूण बऱ्या भशेन करूंक जाय. पूण हांगासर जेन्ना आमी पळयता जाल्यार मातसो जो पावस गोंयान पडला आणि हांगासर ऑलरेडी ह्या नव्या केल्ल्या रस्त्याचेर पॉट होल्स पडपाक लागला. पयलींच जेन्ना रस्ते करता ते बऱ्या दर्जाचे जर करत जाल्यार अशा तरेन इल्लोसो पावस पडोन ते रस्ते व्हांवन वचपाना ही म्हाका दिसता जतनाय प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरान तशेंच कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा नॅशनल हायवेज जावं PWD रोड हांच्यांनी घेवपाची गरज आसा. कारण जावचें ना. प्रुडंटा खातीर फर्मागुडेच्यान हांव स्वप्नील तारी. पालिका कर्मचाऱ्यांक पगार वाड दियात. 1986च्या अधिसुचोवणे प्रमाण वेतन वाड दिवची. कामगार नेतो पुती गांवकार उलयलो. वाळपय, सांखळे आनी पेडण्यां पालिकेच्या कामगारांची गोमंतक मजदूर संघाच्या बॅनराखाला सांखळे बसका जाली. PF आनी ESIचे पयशे वेगळ्या खात्यांत जमा करचे म्हण कामगारांची मागणी. पालिका कामगारांक वेतन वाड करची. 15 वर्सां परस चड कांय जाण काम करतात तांकां फिक्स करचे म्हूण पालिका कामगारांची मागणी. सांखळे, वाळपय आनी पेडणे पालिकेच्या कामगारांची सांखळे बसका जाली. सरकार कांयच पावलां उबारना जाल्यार फुडें कितें कारवाय करची ते खंय थारतले. हे गेले 25-30 वर्सां 20 वर्सां काम कंटिन्युअसली काम करतात डेली वेज म्हणून तांकां रेग्युलरायज करचे. स्टेट गव्हर्मेंटाचें गोवा गव्हर्मेंटाचें 1986चे एक जजमेंट आसा, आपले ऑर्डर आसा, नोटिफिकेशन, गॅजेट नोटिफिकेशन आसा आनी तातूंत म्युनिसिपल वर्कर आसात गोंयच्या तांकां पगार कसो दिवचो हें तातूंत ठरयल्लें आसा. ती डिवायडेड बाय 26 करून त्या कामगारांक डेली वेज दिवपाक जाय जो पर्यंत तांकां कन्फर्म करिना तो पर्यंत अशें तें नोटिफिकेशन आसा. तर हें सरकार तें नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट करिना, तें इम्प्लिमेंट करचें असो एक आमचो ठराव आसा. PF जे आसा ते PF डिडक्ट जातात पूण कांय कंपनी पेडण्या सारके जे आमचे म्युनिसिपालिटी आसा ते डेपॉजीट करिना. आमी सगळे व्हायट कॉलर जॉबवाल्यांक जायत्यो फॅसिलिटीज दितात, जायत्यो सुविधा दितात, जायत्यो डिमांड्स तेंचे वेळ येयल्यार पास करतात. आनी हे जे लोक हार्ड वर्कींग आहा, जे घामा कश्टाचो काम करता, हांवें स्वता तांकां काम करतना पळयलें. हांव तेंच्या बरोबर उबे आसतालो जाल्यार म्हाका दिसता तें जावचें. सरकारी म्हटल्यार मेन म्हटल्यार दिवंक मेळना आमकां. ESIचे आमचे कार्ड करूना तेंच्यानी. PF आमचो कट जाता, आमकां मेसेज बीन येता PF ना म्हणून आमकां दोतोरागेर व्हरा ना काय ना. म्युन्सिपाल्टीन 12 वर्सां पूर्ण जाल्ली आसा. म्युन्सिपाल्टीन काम करता. आमकां एक तर तेंच्यांनी अशें फिक्स तरी करपाचें, दुसरें तर पेमेंट तरी वाडोवपाचो. जाल्ले 20 वर्सां तरी जाल्ले. तेजे पयलीं आसा ते 30 वर्सां जाल्ले. 12,000 बी गावतले हातीन नाल्यार दिसावळीच न्हू आमकां कामाक गेल्यार पेमेंट नाल्यार ना. सगळे गटारान काम करचें पडटा, सर्गेसना करचें पडटा, घरांतले कचरो हाडचे पडटा. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. खोर्जुव्याची बायलां स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार सुमार 40 बायलांक शिवणेच्या माध्यमांतल्यान नवी दिशा मेळ्ळी. खोर्जुव्या PM विश्वकर्मा येवजणे खाला शिवणेचे वर्ग सुरू जाले. PM विश्वकर्मा येवजणे वरवीं जाल्ल्या फायद्याचेर बायलो उलयल्यो. विश्वकर्मा कौशल येवजणे खाला बायलांक शिवणेच्यो क्लासीस उपलब्ध जाल्यो. शिवण शिकपाक येतल्या बायलांनी ह्या येवजणे पासून तांकां जातलो फायदो उक्तायलो. टेलरिंग कोर्स न्ही खूब होप आसा. तुम्ही उस्ता करूंक जाय टेलरिंग. म्हाज्या हिसपान अशें दिसता की सगल्यांनी टेलरिंग शिकोंकूच जाय. टेलरिंग शिकले म्हणून काय वायट जायना. आपले स्वता खातीर आपूण शिकपाचें. तितून एज लिमीट जावं तशें कांय नासता. भुरगीं शिको शकता, जाणटी शिको शकता. 40 स्टुडंट्सां जाली आमची आनी आमी एप्लिकेशन घालें. 400 रुपयाची साडी घेतली जाल्यार 400 रुपयाचो ब्लावज जातालो. पूण आमकां ती नाका खंय दिसता. पूण आतां आमी शिवता न्हू. We didn't even know how to hold the cloth to cut. Been learning from scratch. तूं शिकल्यान सगळ्या डिस्प्लेक घातलेले आहा. खूब शिकल्या आनी आमकां बरें दिसता शिकोवंक. लंगोट्यो म्हूण, फ्रॉक म्हूण, नायटी, चुडीदार सगळे आयटम्स नवे शिकपाक मेळिल्ल्याची बायलांनी उमेद दाखयली.
आमकां तिणें बरे डिफरंट पॅटर्न शिकयले आनी आमकां बरें दिसलें. अशें क्लासीक खंय आहा तें जाय आसलें शिकपाक लागून हांव वाट पळयता. स्कीम हाडली की शिवण क्लास आमी ओपन करतात. तुमी येता जाल्यार ते फॉर्म मागीर दिले आमकां, ते आमी भरून हांगा जॉयन जाली. दोनशे दिसता आतां बरें घरात काम पासून फास्ट करता शिवणी स्कीम हाडली आनी विलय साळगांवकर तो आमगेर येयलो आनी फॉर्म हाडून म्हाका दिले. चल बरोवया फॉर्म म्हणून अशें आनी बरें जावन शिवणीन हांगासर येवन हो ड्रेस हांवें शिवला म्हाज्या हितून. बसून बसून बेश्टो मोबायल घेवन किंवा बेश्टी हांगर थंय एका तेका पळोवन टायमपास करताली. सो कितें तरी शिकचें आनी आमचे स्वताचे तरी आमी कितें तरी शिवपाक शिकतली ह्या हेतून हांवें फॉर्म भरले. टायमपासूय जाता आनी मातशें कितें तरी चेंज कशें जालें न्हू. बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण उलो. If you not post at least something small, then you can start taking orders. Maybe somebody might get to know that you are doing some stitching. So why not start something? की आता तुम्ही येता यंग भुरगीं कोण आसा पळय ती तुम्ही शिका. तुम्ही शिकून तुमचो स्वता बिझनेस घाला किंवा शॉप ओपन करा जावं कितें फॅक्टरी फुडें फॅक्टरी तशी घालून तुम्ही स्वता कितें मटेरियल हाडून शिवून ट्रान्सपोर्ट करू शकता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. दक्षिण आशियाई आर्म बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप 2025 जैत जोडिल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान. म्हापशेच्या कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट अकादमीन कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भूतानी केआराचे CEO अमित तनेजा हांच्या हस्तुकी मेडलिस्टांचो भोवमान जालो. तरणाट्यांच्या टॅलंटाक बळगें दिवंक भूतानीचो सदांच तेंको CEO तनेजा उडयलो. म्हापशेच्या कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट अकादमीन दक्षिण आशियाई आर्म बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप 2025 जैत जोडिल्ल्या खेळगड्यांक भोवमान केलो. भूतानी केराचो CEO अमित तनेजा हांच्या हस्तुकी मेडलिस्टांचो भोवमान जालो. तरणाट्यांच्या टॅलंटाक बळगें दिवंक भूतानीचो सदांच तेंको CEO तनेजा उलयलो. First of all, I would like to thanks Goa peoples, CKB to invite us for such events. I would really honored to be a part of such event along with this green drive. As Bhutani Care is always said, we work for the people, we are for the people, and we will always for the people. And we always want the surroundings, the nature to be developed in that way. That's why we always support Green Drive, Go Green Drive, as well as we always want to encourage such students who are bringing medals for our country. Bureau Report, Prudent. 2025च्या नीट UGच्या परीक्षेत रिषभ तळवटकार गोंयांत पयलो. परीक्षेत खंय रिषभान 99.97% जोडले. ताका कुटुंबाचोय बरो तेंको. अभ्यास आनी बुद्धीच्या बळार हें यश जोडलें म्हूण रिषभ उलयलो. शांत स्वभावाचो फायदो जालो म्हूण फामील उलयली. वखदांच्या क्षेत्रांत फुडें पावल मारप रिषभाचें ध्येय. डेम्पो पेसांतलो विद्यार्थी रिषभ तळवडकार नीट UGच्या परीक्षेंत गोंयांत पयलो आयलो. फाव ते रितीन आदी फुडेंच तयारी केल्ल्यान नीट सारकेलो कठीण पेपरूय तो बरोवंक शकलो म्हूण रिषभ उलयलो. And just enjoy the ride and don't worry about the end. The paper as we got might be completely unexpected, but don't worry. As long as you just keep your cool, you do your day-to-day work, it's all going to go well. रिषभाचेर आमी केन्नाच प्रेशर घातलो ना. ताचे आवडीक आमी सदांच तेंको दिलो म्हूण रिषभाचो बापूय उलयलो. We kept that atmosphere the same. We never discussed any special thing, board exam, like the NEET, and it was like another exam. One exam does not define your future. So your future is much bigger than that. So I think we just have to give them their freedom to do what they want, pursue whatever line they want, and let them enjoy that journey. रिलॅक्स्ड वातावरण आशिल्ल्यान रिषभाचो अभ्यास वेवस्थीत रितीन जावंक पावलो म्हूण रिषभाच्या आवयन सांगलें. एग्जामीच्या शेड्युलान सुद्दां एग्जामीच्या दिसांनी न्हय बट बिसायड्स दॅट जेन्ना मदीं सुटी मेळटा बसून पिक्चर पळयतालीं दोगांय. सो आय हॅव मेड इट अ पॉयंट की एकदां हांव ताका सांगतालें आतां खूब जालें आतां एक दीस आज कंप्लीट कांयच करूं नाका. जस्ट लिटरली जस्ट रिलॅक्स. मुवीज पळय तुका जाय तें कर न्हीद जाय तें कर एंड दॅट इज हाव आय फील ही हॅड दीस रिलॅक्स्ड atmosphere at home, plus being himself patient and relaxed for the tough paper, he kept his mind cool. I think that is what clicked. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक,
पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.